चलुया देवा दर्शन घेऊन जेरुसालेम या पावलार पाऊल मारून वाटून चलुया देवा दर्शन घेऊन जेरुसालेम या Jerusalem shall live avostige takatami tui meluk what's paje Jerusalem shall live avostige takatami tui meluk what's paje paular paul मारून वाटून चलुया देवा दर्शन घेऊन जेरुसालेम या पावलार पाऊल मारून वाटून चलुया देवा दर्शन घेऊन जेरुसालेम या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमच्या देवा बापाची काकलूत सुम्या जेजूचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो संतोष तुमचे सवे आसूं. मोगाळ बामणीनो, आज पवित्र सभा तेगा सांतांची एका कुटुंबान जियेतल्यांची परब करता. पयली परब फकत बायगोन मार्ताची असली. पापसाहेब फ्रांसिस्कान मार्ता बराबर मारिया आणि लाझारस हांकां तेगांकूय घातल्यान आनी म्हटल्यार ही परब कुटुंबाची परब. मार्ता, मारिया आनी लाझारूस आपल्या कुटुंबान जेली आनी जेजूक सनिमान केलो आनी जेजूचो परामोस केलो. तेच भाशेन आमच्याय फामिलींनी हे गूण आसचे आनी आमच्याय फामिलींनी जेजू जियोवचो अशें म्हणून ही परब ताणें स्थापल्या. आज मुंगडार बायगोंत हातुनीक भेटयलो दीस आनी हांव केन्नाय तुमकां म्हणटा, मुंगडारा दिसा केन्नाय दुसऱ्याय सांतांची परब जाली जाल्यार आमकां बऱ्याक पडटा. दुसऱ्या सांताची ओत्मिकताय आमी घेवंक आनी हें जिवीत आमी जिवंक सोदता बायगोंत हातुनीचे मजतीन तें गोठ जावंक असल्या मनान ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी वांटो घेवया आनी आमचें पातव घडकून घेवया. अदीक करून आमच्या कुटुंबांनी भावार्थान एकामेकाच्या हुस्क्यान आनी मागण्यांच्या धर्मान आमी वाडूंक ना देखून असलीं पातकां आमची आमच्या दोळ्या मुखार हाडून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणें मागुया. सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा बडिनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच सांकवार मरेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा बडिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूट करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. आपल्या पयल्या जल्मांचो दीस समोरुमतले आमच्या बाबा गॉर्डन डिसोजा हाचे पासत मागुया. जेजू भाशेन कुडीनूच न्हय पूण कुरपेन
आनी जाणवायेन आपल्या कुटुंबान तो वाडो म्हूण आनी देवान बैगुंत आंतोनीचे मजतीन ताचेर आनी ताच्या आवय बापायचेर आपली विंचतोली आशिर्वचनां वतो म्हूण. दुसरे आमचे प्रश्न बैगुंत आंतोनी मुखार घालुया. अदी करून सगल्यांक जांकां काळजाचे प्रॉब्लेम आहात कसलेय तरेचे तांचे पासत मागुया. कोणाक आर जाल्या हो स्ट्रोक आमी म्हणटा तांचे पासत मागुया. कोणाक कातीची वेगवेगळी दुयेंसां जाल्यात तांणी सोंसतात तांचो उगडास करुया. कोणाक कॅन्सर्स आनी ट्युमर्स जायते तरेचे कॅन्सर्स आनी ट्युमर. एक मोदले पिरायेच्या एका मनशाक किडनीचो ट्युमर जाला आनी मागूंक लायला आनी आमी फुडाकार घेतल्या ताचे पासत मागूंक. ते भायर ट्युमर जाले जायतीं जाणां आहात. उदीक करून तोरणाटीं हांव सदांच 2 तोरणाट्यां पासत तुमकां मागूंक आपयतां. 2 तरेचे ट्युमर जाल्यात. मागीर ल्युकेमिया रोगताचो कॅन्सर जाला तांचे पासत मागुया. जायते जाणांक आर्थरायटीस आनी रेवमाटिजमाचे प्रॉब्लेम आहात तांचो उगडास करुया. थोड्यांक आल्सर्स, एसिडिटी, इनडायजेशन तांचो उगडास करुया. जायते जाणांक किडनी प्रॉब्लेम्स आहात. डायलिसीस तांच्यो चलतात. कितलेच जाण डायबिटीक लागून तांचो उगडास करुया. कोण एकल्याक लिवर सिरोसीस जाला आनी बरो ना मागूंक लायला. आपणा पासत मागमा आनी सगळे दुसरे कोणाक लिवर सिरोसीस प्रॉब्लेम जाल्ले आहात तांचे पासत. कोणाक तकली फोडटा थांबनासतना वो मायग्रेन जाता जायतो लोक तसले सोंसता तांचो उगडास करुया. मागीर आल्झायमर्स एंड पार्किन्सन तांकां उगडास सुरोना वो तांचे हात पांय हालतात तांचे पासत मागुया. कोणाक ब्रोंकायटीस, लंग प्रॉब्लेम, न्युमोनिया असलीय जाल्ली आहा तांचो उगडास करुया. मागीर दियाबेतीक लागून जायतीं जाण सोंसतात. कोणाचे पांय कातरल्यात आनी तीं बाळबीं सोंसतात तांचो उगडास करुया. कोणाक टायरॉयड प्रॉब्लेम जायते जाणांक आतां गोमन आसतना टायरॉयड जाता. उदीक करून ज्यो अस्तोऱ्यो आवयपणाच्या बेसार आहात तांकां जाला ओ तसल्या प्रॉब्लेमांत आहात देखून आवयपणाच्या बेसार येवंक जायना तांच्यान. तांचे पासत मागुया तांचे टायरॉयड काडून उडय म्हूण. दुसरी एंटी प्रॉब्लेम्स जायते जाणांक आक्सिडेंट जावन जखमी जाल्यात आनी घरा लागीं आसात तांचो उगडास करुया. जायते जाण भुरग्याचे देणे सोदतात. हांगासर पयले म्हणटात ते भुरग्याचे देणे फावो कर म्हूण सांतातोनी कडेन मागूंक घे आनी तो भुरगीं नासतल्या आवय बापायचो पात्रोण ताचे कडेन ह्या असल्या अस्तोऱ्यान बापाय पासत मागुया. जायते जाणांचे वस्तू शेणल्यात. दुकुमेंत शेणल्यात, भांगार शेणला, भाटां बेसां शेणल्यात आनी हेर वस्तू शेणल्यात. घोडये भावार्थूय शेणला तांचे पासत मागुया. जायते जाण भाटां बेसांक लागून गोरचीं झगडटात वो थोड्यांची भाटां बेसां चोरून व्हेल्यात आनी भाटां बेसांक लागून भाव भयणां मदें बरें चलोना तांचे पासत मागुया. जाणी इन्व्हेंटरी प्रोसिडींग कोर्टान घाल्लीं आहात आनी तीं काबार जायनात तांचे पासत मागुया. जायतीं जाण निराशीपणान भितर सरल्यात आनी निराशीपण तांकां पिशां भाशेन कोत्ता असल्या मनशां पासत मागुया. जायतीं जाणां हांगा येतात तोरणाटीं येतात वावर सोदूंक. एक नोकरी जावं तोरणाटे दादले वो तोरणाटीं चेडवां येतात तांचे पासत मागुया. आनी थोडीं जाण येतात आपणाक सोयरीक मेळूंक, जिविताचो सांगाती वो सांगातीण सोदूंक. आनी जायतीं जाण मागूंक लायतात फादर आपल्या भुरग्यांक कोणूय बरो भुरगो कोणूय बरें भुरगें मेवता जाल्यार पळय असल्या पासत मागुया. फावो तें देवान बासायल्लें भुरगें वो भुरगो तांकां फावो जावं. जायते जाण मेडिकल टेस्टाक वचपाचे आहात. कितलीं जाणां फेल जातात. तांचो टेस्ट बरो वचूंक तीं पासार जावंक मागुया. कितलीं जाण पासपोर्ट कोत्तात आनी जायते फावट कितलीं वर्सां जायना हांगा येवन पासपोर्ट जाल्या
आनी एकली वस्तोरीची ती म्हणटा कितले दुडू खेले दीच ना 7-8 वर्सां मायज जाली तिका कोण हांगा धाडली मागताच आनीक 2-3 दिसांनी पासपोर्ट तिची मेवली आनी ती म्हणटा सांतांतोनीन फावो केल्या इतली वर्सां म्हाका मेवनासलेली आमची भुरगीं कितलींशीं भुरगीं आहात जीं जाय तीं सोंसतात कश्ट वतात अदी करून ऑटिस्टीक भुरगीं ओ डावन सिंड्रोम जाल्लीं भुरगीं थोडीं भुरगीं आहात जाका तांचे प्लेटलेट्स ब्लड प्लेटलेट्स सारके देंवल्यात आनी मागीर ती रगत देंवता कितलींच तरेचीं असलीं भुरगीं हांगा ते आवय बापूय घेवन येतात तांचे पासत मागूंक तांकां बरीं कर म्हूण मागुया जायतीं जाण आवय बापूय आपल्या भुरग्यां पासत मागतात भुरगीं बरीं जावंक आनी भुरगीं आपल्या आवय बापाय पासत मागतात वायट ताणें ओगूण सोडून दिवंक तांचेय पासत मागुया आज हे मीस जायतीं जाण ऑनलायन पळयतात आख्ख्या संवसाराक आनी ऑनलायन पळयतलीं मनशां मागीर आमकां रेखात धाडटात ऑनलायनूच पळोवन आमी मागलां तें मेवलां कित्याक तीं भावार्थान मागतात तांचो भावार्थ तितलो हांगासर येतात तुमच्याहून चड तांचो भावार्थ आमच्यान वचूंक जायना सिओलेच्या सांतांतोनी कडेन मागूंक पूण आमी आसा थंय मागता आनी मागीर येतात सांगूंक खंय खंय थावन येतात फादर आमी फकत ऑनलायन मागले आनी ऑनलायन सांतांतोनीन आमकां दिले असलीं सगलीं जीं कोण ऑनलायन हे मीस पळयतात तांचे पासत मागुया तांच्योय गरजो हांगा हाडुया आनी तुमचे आनी कितलेय गरजो आहात जाल्यार तुमच्यो हे वेळार घालात बायगो तातूंत तुमकां दितलो तुमचे पासत हांवें सदांच आदल्या दिसाक हांव मागतां सायबा फाल्यां जायतो लोक येतलो मंगळाराचो हे सगळ्या लोकांक पयलोच तुज्या हातीन घालता तूं जाणाय तांच्यो गरजो तांकां कितें गरजेचें आनी ताका फावो न्हय जाल्यार लेगून तें फावो कर असलें म्हजें मागणें बायगो नातोनीक आनी जायते जाणांक तें फावो जाता ते पासत ओ मागण्यांचो वातावरण आमी सांबाळून बायगो तातूंनी फुड्यांत हें सगलें घालुया सोर पोदवेदारा आनी सासणांच्या देवा तुज्या पुताक आपल्या गोरांत स्वागत दिवन ताका सत्कार सन्मान करूंक बायगोन मार्ताक मारियाक आनी लाजारूस हांकां तुवें फावो केले तांची देख घेवन आमी तशेंच हेरां मनशां सवें जेजूक देखूंक सुडसुडायेन तांची सेवा करूंक आनी अशें स्वर्गार तुजे मोहिमेन स्वागत जळूंक आमकां फावो कर आमच्या स्वामिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन. बागयोन जुवांचे पयले चिटी वेलें वाचप म्हज्या आपुरबायच्या भुरग्यांनू एकामेकाचो मोग करुया कित्याक मोग म्हणल्यार देवाक कोडचोच आनी जो कोण मोग कोत्ता तो देवाक थावन जल्मला आनी देवाक वळखता जो कोण मोग करिना ताका देवाची ओळख मेळूंक ना कित्याक देव म्हणल्यार मोगूच आपल्या एकल्याच पुता वरवीं आमकां जिवीत मेलचे खातीर देवान ताका संवसारांत धाडलो हातूंत देव आमचो मोग कोत्ता म्हूण उडापें जालें हांव मोग म्हणटा तो हो आमी देवाचो मोग केला तो न्हय पूण ताणें आमचो मोग केला तो
आमची पातकां नाटाक करूंक बोली कसो आपल्या पुताक धाडून मोग दाखयलो तो. म्हज्या प्रितीच्या भुरग्यांनू, देवान जोर आमचो इतलो मोग केलो, आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. देवाक कोणेच केदींच पळोवंक ना, पूण आमी एकामेकाचो मोग केलो जाल्यार देव आमचे सवें जियेता आनी ताचो मोग आमचे सवें सोपुर्णायेक पावला. ताणें आपलो आत्मो आमकां दिला. एक खुणे वरवीं आमी ताचे सवें जियेता आनी तो आमचे सवें जियेता म्हूण आमकां कळून येता. बापान आपल्या पुताक संवसाराचो तारोक कसो धाडलो म्हूण आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयलां आनी हाची आमी गोवाय दिता. जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हूण मानून घेता ताचे सवें देव जियेता आनी तो देवा सवें जियेता. देव आमचो मोग कोत्ता, हो मोग आमी ओळखून घेतला आनी ताचेर आमी विस्वास ठेवला. देव म्हणल्यार मोगूच. जो कोण मोगान जियेता तो देवा सवें जियेता आनी देव ताचे सवें जियेता. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जाबाब. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. सगळीं म्हणुया, चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. सगळ्या वेळार सर्वेस्पोराक दिनवासतलो, ताची श्रुती सदांच म्हज्या ओंठांचेर आसतली. सर्वेस्परा सवें म्हज्या ओतब्यांक वडवीक मेळटा, हें आयकून खालत्यांक भोगतलो संतोश. जाबाब. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. म्हजे सांगाती सर्वेस्पराची किर्ती गाजोयात. एका ताळ्यान सोगलीं ताचें नांव वाखाणुया. सर्वेस्पराक हांव आशेन सोदतां, तो म्हाका जाप दिता आनी सगळ्या म्हज्या आकातांतलो म्हाका निवारता. जाबाब. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. ताचेर दोळे लावून रावात, तुमी संतोशान मुरगोडटल्यात. तोकली पोंदाक घालूंक तुमकां केदींच पडचें ना. दोलडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगळ्या आकातांतलो ताका निवारलो. जाबाब. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. ताच्या सेवकां भोंवती वेडो घालून सर्वेस्पराचो दूत तांकां राखून दवरता. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस बागी. जाबाब. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. भोगतानू सर्वेस्पराची भोक्ती करात. ताची भोक्ती करतल्यांक कांयच उणें ना. तोन्या शिवांक पर्यंत उपास तपास काडचो पडटा, पूण सर्वेस्पराची वाट पळोवन आसात तांकां बरें कांयच उणें जावचें ना. जाबाब. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. शिववर्तमांक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबीं रावया. Sorvespora, 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 sui sui. Sorvespora, 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 sui sui. हांव संवसाराचो उजवाड, म्हजो पाटलाव कोत्ता ताका आसतलो जिविताचो उजवाड म्हणटा सोमी. Sorvespora, 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 soi soi. Sorvespora, 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 soi soi.
सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू एका गांवांत भितर सरलो आनी मार्ता नांवाची एके वस्तोरेन ताका आपल्या घरांत सनीमान केलो. तिका मारिया म्हटलेली एक भयण आसली. ती स्वामियाचें उतर आयकूंक ताच्या पांयां लागीं बसून रावली. पूण मार्ता घराच्या राटींनी बारी आरपीत जाताली. ताच्या फुड्यांत येवन तिणें अशें म्हणलें, जेवणाचो सगलो भार म्हजे भयणीन म्हजेरूच सोडलो म्हूण तुका कांयच पडूंक ना बी. ये आनी आतबोट घाल म्हूण सांग तर तिका. परती पालोवन स्वामियान म्हणलें, मारता मारता, कितल्या वस्तूंची म्हूण दास्ती तुका, पूण थोड्योच वस्तू गरजेच्यो. मारयेन बरो तो वांटो विंचून काडला आनी कोणूच तिचे सरशिलो तो काडून घेवचो ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. वकाळणी तुका क्रिस्त. मोगाळ बांबडीनो गेला तो आयतार न्हू, पूण त्या वयल्या आयताराक शुभ वर्तमान परगोट जाल्लें. कित्याक ते लुकाचें शुभ वर्तमान ह्या वर्साक परगोट जाता म्हणटूच हो वाक्को आयताराक येता. तो ती 3 वर्सांनी तो वाक्को येता. आज म्हाका 2 ऑप्शनां आसलीं. ओ तें शुभ वर्तमान वाचूंक, ओ दुसरें जुवांचें वाचूंक, मार्ता मारियाचें. पूण हांवें हें वाचूंक येवजिलें. कित्याक गेल्ल्या ह्या कोणत्या आयताराक हांव हॉस्पिटॅलिटी, वॉट इज क्रिश्चियन हॉस्पिटॅलिटी, दुसऱ्यांचो परामोस करूंक, पावण्यांचो परामोस करूंक क्रिस्ती गोराब्यान करूंक जाय. आनी आमची भारताची परंपराच तशी आहा. पावणो आयलो, देव आयलो. पावण्यांची सेवा करप म्हळ्यार देवाची सेवा करप. हाचेर हांवें नियाळ केल्लो. आज हांव दुसरो नियाळ कोत्ता ह्याच वाक्याचेर. जेजू ह्या गोराब्यांत येता. एकूच पावट न्हू, जायते पावटी येता. जितले पावट तो जेरुसलेमाक वचपाचो आहा तितलेय पावट हो गोराबो सकयल आसतलो बेतानिया, थंय तान तो येता. जेरुसलेमाक तान देंवतना त्या गोराब्यांत भितर सोदता. कित्याक लाजारूस ताचो इश्ट आनी लाजारासाची इश्टागोत सांबाळूंक तो येतालो. ताच्यो भयणूय आसल्यो आनी तो पावलो म्हणटूच ताका पयले सुवातेर तेन्ना कोदेली नासल्यो, सकयल बसतालीं आनी 2 बॉल्स्टर्स आसतालेत. ताचेर मागीर हात घाल ओ पांय सोडून बसपाचे. ताका आमी बेतानिया म्हणटा तितलेय पावटी ओगड आसूंक जाय म्हणजे सारको कम्फर्ट मेवता. अ होम वेर इज वेरी कोझी, अ होम दॅट इज वेरी कम्फर्टेबल, अ होम दॅट इज वेलकमिंग. असलो गोराबो. आनी थंय वचून ताका विसो मेवतालो. घोडी ताचे पांय धुतालीं, घोडी ताका पिवंक उदक हाडटालीं, घोडी दाकांचो सोरो दितालीं. जेवण आसतालें, जेवणार सोरो आसतालोच. बरें बरें जेवण. स्वामी आयला, पावणो तो आमचो, ह्या पावण्यांक आमी बरें दिवंक जाय. कित्याक तो प्रभादी, तो देवाचो मनीस. ह्या नात्यान ती ताका घेतालीं आनी खुशाल जाय. तो आयलो की ना खुशाल. एकल्यान पावण्याशी बसूंक जाय, दुसऱ्यान कितें तरी ताका हाडून दिवंक जाय. आनी लाजारूसय आसलेलो. ओ गोराबो जेजूच्या काळजांतलो गोराबो. केन्ना केन्नाय मनीस थकलो म्हणटूच, मनशाक जायते प्रश्न पडलो म्हणटूच एक सुवात तो मनीस सोदता. जेजूच म्हणटालो, मनशाच्या पुताक तकली लावंक सुवात ना.
उशें लेगून ना, पूण त्या घरांत ताका उशें, ताका स्वाद, कम्फर्टेबल स्टे जाताली ताची, आनी तूंय तो कुशालकायेन रावतालो. घोडे 1 दीस, घोडे 2 दीस. आतां ह्या घरांत 3 वस्तू आमकां दिश्टी पडटात. लाजारूस जावन असलो रायचस मॅन, म्हणजे बरो मनीस, प्रमाणीक मनीस आमी अशें म्हणटा. ते रायचस म्हळ्यार प्रमाणीक मनीस. हे प्रमाणीकपण ह्या घरांत आसलें, आनी लाजारूस बाबार्थाचो एक कात्री आनी खुणा जाताली, कित्याक ताच्या मरणा उदेशी, ताच्या जिवंतपणा उदेशी लोकांचो बाबार्थ वाडलो. तो जालो एक खुणा बाबार्थाची ह्या घरांत, बाबार्थ आनी प्रमाणीकपण. दुसरें मार्ता. मार्ता इली उचांबोळ. उचांबोळ केन्नाय थोड्यो बायलो उचांबोळ आसतात, बऱ्यो त्यो सगळें कोत्तल्यो, तुका एक कांय ताचें वांकडें मेळचें ना, पूण उचांबोळायेन कोत्तल्यो. बरेपणूय आहा आनी उचांबोळय आहा. वी कॉल देम इन इंग्लीश इम्पल्सिव. देर इज दॅट इम्पल्स. इट्स नॉट अ बॅड थिंग, वायट वस्त न्हय ती. तिका कोतकोतो आहा ह्यो वस्तू जावंक जाय. इम्पल्सिव शी वॉज, बट अ परफेक्शनिस्ट. बरी ती, सगळें आपलें ताऱ्यार पळोवपाची. तिका अशें तशें नासलें. बरें रांदपी. थोड्या बायलांक आपशींच गूण आहा. दुसऱ्यो बायलो नाटकायेन बतात आनी ताचे कडेन विचा आमकां दाखय. पूण ह्यो बायलो कितेंय तेंप्र घालीत तांचें ते भाशेन जायना. कित्याक तेंप्रूच न्हय तें, आतगूण आसूंक जाय. आतगूण तरी आहा एक वस्तुरीक, तें थोडें पळोवं चड पळोवं आपशींच तें बरें जाता. आतगूण ना आनी करच्या पाराक कोत्ता, कितलेंय तूं ती तेंप्र घालता तें तूं घाल, जावचें ना. असली थोड्यांक देवान तसले गूण दिल्यात, वो थोडे ते गूण आपणायतात. थोड्यांक कडेन रांदूंक जायना जाल्यार तांचे कडेन स्वीट डिशीज करूंक जाता, दोश आनी तसलें करूंक जाता. हे गूण बायलांक दिल्यात, कित्याक बायलांक ते मॅटर्नल इन्स्टिंक्ट आहा ऑफ टू नर्चर अ चायल्ड. न्यूट्रिशन कम्स फ्रॉम द मदर. आनी एक वस्तोरी हे आपलो भितरलो गूण घेवन बऱ्यांतलें बरें जेवण करूंक वावरता. आमी केन्नाय तरी सिस्टरींगेर तांचो कसलोय कसलेंय फंक्शन आहा जाल्यार त्यो बऱ्यो फादर येतात, बऱ्यांतले बरें प्रात करचे, त्योय बऱ्यो रांदतात. हे ते तांचे भितरलें रांदपाचें. सो मारता तसली, आनी तिका सगल्यो वस्तू ऑर्डरीन जाय आसल्यो. कित्याक जायते फावटी जाता सासूमाय आपली सारकी ठाकठीक करता, सून येता ती मागीर तिचें आयदोण आनी हूंय दवरता, मागीर सुनी सासूमायेचें चाडवता आनी ती सून रांदता आसतना येतली ठाक करून काडटली, हें गाचें न्हू, थंय दवरूंक जाय जालें. मागीर सून म्हणटा आपली उमेदूच मोडून गेली, ही येता राकोस कसो चाक करून, ताका रांदू दी न्हय. ताणें चायेचो पिठो आतांच घाला, आतां थिंगा दवर ना, हें घासून तें थंय वचूंक जाय, तें हाड आनी पुतून दवर. एक एकल्याक एक एक पद्दत आहा रांदपाची, एक 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 पद्दतीन जाता ती. पूण मारता भाशेन मागीर उत्सांबोड जायत अशें जाता, घराब्यान मागीर दुस्पोट जाता. आनी मागीर तिसरे सुवातेर मारिया. मारिया ज्ञानी मागणें, कॉन्टेम्प्लेटीव प्रेयर. ज्ञानी म्हणजे मनांत मागणें करपाची मारियाक सोय. थोड्यो आहात वस्तुऱ्यो ज्यो दिसूयभर मागणें करतात, तेंय सारकें ना. दिसूय भर मागणें, घोव उपाशी आनी भुरगीं उपाशी, हांव मागणें करता, हेंवूय सारकें ना. तेव्हा जेजू बॅलन्स करता, झेलेक दवरता, दोनूय गरजेच्यो, मागणेंय गरजेचें आनी रांदपूय गरजेचें. हें जाणा जाल्यार बरें. दिसभर मागणें केलें सारकें ना, कित्याक आमकां कूड आनी ओतमो आहा, आनी दुसऱ्याक आदार दिवंक तेंवूय जावन एकल्यान पळोवपाचें. पूण ती ज्ञानी मागणें, कॉन्टेम्प्लेटीव प्रेयर, आमच्यान म्हणून येता कॉन्टेम्प्लेशन इन एक्शन एंड कॉन्टेम्प्लेशन इन प्रेयर.
क्रिया क्रिया म्हणून एक्शन कोरनी कोरनी नियाळटा मारता आणि भावार्थ नियाळटा मारिया. ते पासत हे 3 गुण गरजेचे भावार्थ कोरनी आणि मागणे. ह्यो तिनूय वस्तू ह्या गोराब्यांत मेवल्यो देखून जेजू पोत्तून पोत्तून थंय वेतालो आनी जितली ती भावार्थान जी येताली जेजूचे आसणे हो भावार्थ अदीक वाडयतालो. आनी ते पासत पाप साहेबान फ्रांसिस्कान ताका दिसलें लाजारूस आनी मारियाकूय घालूं मारता एकलीच कित्याक सांत. जेजू तांगेर वेतालो जेजूच्या आसण्यान तांचें जिवितूच बदललें आनी ती रावतालीं. असले आमचे गोराबे बायगून बाप आमचो संपलोलो पाप साहेब फ्रांसीस ताचे म्हणणें दर एक गोराबो मार्ता मारिया आनी लाजरसा भशेन जावचो जंय जेजूक येवकार आहा जेजूक सन्मान करतात जेजूचो परामोस करतात आनी जेजूय तांचेर आशिर्वाद घालता. असले आमचे गोराबे जावचे. बायगोंत आंतोनीचो गोराबो तसलोच आसतो. ताची माय ताका सक्काळ फुडें मिसाक घेवन येताली आनी ती गोरज देवाचे माथेक भेटयल्ली गोरज. आमची आदली गोरज देवाचे माथेक भेटयल्ली आनी तो ते तिच्या अंकवार मरेच्या देवाचे माथेक मादर ऑफ गॉड आल्ताराच्या मुखार दिमी घालून आपली सगळी मागणी करतालो. आवयन शिकयलें तें. आवयन हें भावार्थाचें देणें सांत आंतोनीच्या मनांत घातलें. मागण्यांचें देणें तो थंय रावन आनी मागीर पवित्र पुस्तक घेवन ताचेर जायते नियाळ कोत्तलो ज्ञानी मागणें आनी बऱ्यो करण्यो कोत्तालो सांत आंतोनी तोच आमच्या घराबेनी आसूं. ते पासत हांव सदांच लोकांक म्हणटा जांच्या घरांत कितले कडेन म्हाका सांगलां फादर आमची शेजारी सोदता येतात सारकी हळशीक आमच्या हातून घालतात. एकूच सांगलें ताका सांत आंतोनी वयर आहा पळय ऑल्तरीन तो सकयल दवर मेजाचेर एक पणटी पेटय फुलां घाल आनी आख्खो गोराबो सांत आंतोनीक भेटय आनी तांचे पासत माग जालें रोखडेंच पयसावलें. हांगासान न्हू बेलगांवसान एकलो हिंदू मनीस आयलो आनी तो म्हणटा आपली हिंदू शेजारी आपणाक सोतायतात घरांत कितें कितें हाडून मारतात आनी कितें करतात हळशीक घालतात. फादर कितें करूं जाता हांव हांगा येयला म्हाका कोणें सांगलें बेलगांवच्यान हांगा यो हिंदू आपूण. ताचेर मागणें केलें ताका आजमेताची बाटली दिली आनी ताका सांगलें वस कांय जावचें ना. सांत आंतोनी ताचे कडेन ना पूण मागीर तो एका म्हयन्यान आपली पोतिणीक आनी दोगां भुरग्यांक पुताक आनी धुवेक घेवन आयलो आनी म्हणून लागलो फादर हांव उपकारी तेणी सगलें बंद केलें. हांवें आजमेत मारलें मागणें केलें आनी सांत आंतोनी कोलो मारलो. आतां बंद. पोत्तून हांव म्हजी आख्खी फामिलीक घेवन आयला हांगा आमच्या गोराब्यांत असलें ना कित्याक जेजू आमच्या गोराब्यांत आयला. कांय बरीं उतरां ताची जेजू आमच्या गोराब्यांत बिराड करूंक आयला. हांव एकदम तोटाकलो आनी कुशालूय जालो. फादर असलें कसलेंय कितें जालें जाल्यार हांव पोत्तून येतलो हांगा पूण सद्याक 1 म्हयनो जालो कांयच ना. काय बरें एक गोराब्यान तर जेजूक येवकार आहा एका गोराब्यान तर आमी जेजूक सन्मान कोत्ता बाबार्थान बऱ्यो करण्यो आदारून आनी देवाचें उतर आयकून पुरो इतलेंच बरेंपण त्या गोराब्यांत येतलें. जेजू आल्तारार येतलो आनी थंयच्यान आमच्या काळजांनी येतलो आमच्या मनांत रिगतलो आमचे कुडींत येतलो. ताका सांगुया ह्यो आमचे सगळे फामिलीचे प्रोश्ट फामिलीचे आठेबिठे फामिलीचीं केस्तांवां फामिलीक युनिटी ना तें आनी ताका हाडुया मार्ता मारियान लाजरस भशेन आनी आमचे गोराबे अखंड भावार्थाचे बऱ्या करण्यांचे आनी मागण्यांचे करूंक आमकां कृपानी बोड ह्या मिसांत मागून घेवया. आनी सगलीं उबी रावून आमची तेसावां हे वेळार देवा म्हऱ्यांत घालुया.
आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी आपल्या जिविताचे देखींतल्यान बावाट तिरायतल्या नमणे जावंक बापाचो आदार तांकां मागुया. या देवा आयकमचो तालो मुक्तीपणान मारता उलो. जिविताचे दर एके घडयेंत तशेंच जिवितांत येतल्या सगळ्या परिस्थितींनी ख्रिस्ती बावार्थाक आमी तीर रावूंक आमकां सगल्यांक बापाचें बळ मागुया. या देवा आयकमचो तालो मुक्तीपणान मारता उलो. आयज गॉर्डन डिसूजा हो सुपुर्लो भुरगो आपलो पयलो वाडदीस समोरमता आनी ताच्या आवय बापायन ताच्या खातीर ह्या मिसा बलिदानांत आपलें इंतेसांव भेटयलां. भागिवंत आंतोनीचे विणवणेन ताचेर सुबाम आशिर्वाद घातल्या पुरो म्हूण बापाचे लागीं मागुया. या देवा आयकमचो तालो मुक्तीपणान मारता उलो. बापा मोगडा तुजी मुखार मांडलोली आमची ते सवां स्विकार कर आनी आमच्या गोराब्यांत उदारपणान जिवंक भावार्थान जिवंक मागड्यांच्या धोर्मान जिवंक आमकां लांबरूंद काडीस दी. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दाना तयारी वेळार आमी गायन घेवया. C30 पेज 41. Saiba amchi kalsa tu kasa koshit vopun ditanduka amchi kalsa uparta tuja moga kauneta amchi kalsa uparta tuja moga kauneta asha amcha kalsachi तुका सायबा कशी लागली तशीच तुझ्या मोगाची आमची भितर आशा वाडली आमची काळजां उमळटा तुझ्या मोगाक आवडटा आमची काळजां उमळटा तुझ्या मोगाक आवडटा. भयणीनो आनी बाबानो आमचें बलिदान सौर पदवीदार देवबापाक मानता तसले समूळ मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदबाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. बापा
बागिवोन मार्ता मारिया आनी लाझारूस हांचो उगडास करून तुजे मोहिमेच्या मनांक हो वाकाणणेचो योद आमी तुका नम्रतायेन भेटयता जशें तांची मोगाची सेवा तुज्या पुताक मानवली तशेंच ह्या बलिदाना बरोबर आमचे जिणेची सेवा तुका मानू हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन. सुर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे असो. आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस प्रार्थना उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया होय अशें आमी करून फावो. सर्वेश्वरा पवित बापा सोर पदवेदारांनी सासनांच्या देवा सोर काड्यांनी सोर ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या स्वाम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो श्रेश्ठ सुगुणांच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपसून लाझारूस मार्ता मारिया हांचे उदेशी तूं तुजे पवित सभेक नवें बोड दिताय तुज्या विस्वाची मोगाचे आनी बावार्थाचे तांकां गोवाय कोत्ताय तुजे सोडवणीचो फोळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी देखून सगळ्या दुतां भोगतां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता बापा करोच न्हू पवीत तूं सगळ्या पवितपणांची जोर तुज्या पवित आत्म्यांक धाडून निदेणी पवित कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या स्वाम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोग उबी हाती बोस मातशे कित्याक दुसऱ्यांक दिश्टी पडना बसल्यार कांय ना आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या दोन दुतांक दिवून मुळे ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी शेवात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समोर पुंची तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या दोन दुतांक दिवून मुळे तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराराचे हें रोगोत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतले ए म्हज्या उगडासाक करात बावार्थाचो गुट पोरगो तुया तुझ्या कुर्सारी पुनर्शिवोन कोणा
बापा जेजूच्या मोरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भुक्तीपणी उगडास करता आनी ओ जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स आमी तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतोले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रिथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लिओ आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप आमच्या बिस्पाक आनी सगल्या संस्कारलोल्या तशेंच याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. आमा समेस्तांच्या आयच्या दिसा हांगासर हे वेदी भोंवतणी जमा जालेल्यांची दया कर म्हूण मागता. तुमचीच बसत मागत. आंकवार मरे देवाचे माये संगाती तिचो निर्मोळ पोती बाग्योन जुजे, बाग्योंत आर्कांज मिंगेल, बाग्योंत आसिजीचो फ्रांसिस्क, बाग्योंत आंतोन आमचो आस्कारी, बायगोन झेवाज आमच्या दोन प्रांताचो आस्कारी, बायगोन मार्ता, मारिया आनी लाझारूस आनी सौर काडी तुका मानवल्यान ह्या सगल्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. पुनर्जीवनपणाचो बरो वसो धरून मेल्यान ते आमच्या बावळींची काकलूट कोर तांकां आनी जी इश्टागती नोंदरलेल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सोरवंदनानी वैभव तुका सासनांच्या सासनां. आमेन. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन आत जोडून धीर घेवन आमी सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ठालणेंत पडोवंक दिवं नाका, वायटांतली आमकां निव. सर्वेश्वरा सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. रासवती पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. स्वामिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. आमेन. स्वामियाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय आसूं. माई मोगान एकामेकाक शांतीची खुणां दियात. देवाची शेली संसाराचे पाप काटिली आमची काकुतकोर. देवाची शेली संसाराचे पाप काटिली आमची काकुतकोर. देवाची शेली संसाराचे पाप काटिली आमकां शांती दी. ओ आसा जेजू देवाचो मेंढरो संसाराचें पाप काडटा तो. हे मेंढ्याच्या जेवणाक आमंत्रण दिलोली आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. The Holy Communion is reserved to those who are baptized in the Catholic Church and those who remain in communion with the Catholic Church through the reception of other sacraments. If there's anyone present who is a non-Catholic, a person of different faith, a person who does not believe in God, please do not come forward with your open palms to receive the sacred body of Christ. I am requesting our ushers to please supervise the communion, especially behind,
where the main door is there. कोमियांच्या वेळार आमी गायन घेवया D37 पेज 67.
उबी रावया. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, ह्या योजनान तुवें आमकां दिलाय त्या जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणा उदेशी आमचें काळीज ओतीर वस्तूंतावन मेकळें करून तें गरजेचे एकेच वस्तूचेर म्हणजे तुज्या मोगाचेर दवरूंक आमकां बोड दी. आनी बागयोन मार्ता, मारिया आनी लाजरूस हांची देख घेवन ह्या संवसारांत आमच्या जोड एकल्याच्या आपोण्या प्रमाणे तुजी सेवा करूंक सासणांक तुजे मोहिमेन भागीदार जावंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सिस्टर सेंड्रा कावन्सिलिंगाक आहा, कोणाक जाय जाल्यार तिका तुमी मेळचें. फादर हायसीन कुमसाराक आसतलो, तो कुमसुंदरींत आसतलो थंयसर. कुमसार जावंक जाय थंय वचून जावचें. बायगेवन हांव ताका सिओलीचो बायगेवन दांतोन म्हणटा. सिओलीच्या बायगेवन दांतोनीच्या हातांत सरपेंते आहा. हे स्टॅच्यू आमी हाडल्यात आमचे दुसरे भाशेचे ते हांव, आनी आतां ते पळोवन जायते जाण आपणे सुरू केल्यात पूण आमचे दुसरेच भाशेचे. सो तुमकां ते हांगाच मेवतलेत. जायते जाण म्हजे कडेन मागूंक येयल्यात ते दी, हांवें तो पेटंट रायट कोणाक दिवंक ना, हांगाच मेवतात ते. केन्ना तरी जाय जाल्यार आमी भायर बसतल्यो आनी थंय दितल्यो. ते अदीक करून कारान दवरपाचे, व्हडले मागीर येतले. ते जायते आयिल्ले आहात. तर तुमकां जाय जाल्यार त्यो वचून थंय सोवेनीर रुमांत घेवचे. हेरूय वस्तू सोवेनीर रुमांत आसतल्यो, त्यो तुमकां जाय त्यो घेवच्यो. गेल्या मंगळारा तो हे म्हजें आस्वासन तुमकां. हांगा येता तो रिकाम्या हातांनी परत वेचना. केन्नाय तरी ताच्या हातांत, ताचे मुठयेंत आनी ताच्या हातांत कितें तरी पडटलें. हें म्हजें आस्वासन तुमकां. कित्याक तुमचे पासत आमी सदांच मागता तुमकां कितें जाय गरजेचें तें बायगोन तांतून दिवचें म्हूण. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबर. भाग्यवंत आंतोनीची विनवणी मागूंक मागणें. भाग्यवंत आंतोन, तुज्या नांवान आनी तुजे विनवणेन देवान केलोली विजमितां आयकून व्हडा बोरवंशान हांवूय तुजे फुड्यांत येता आनी तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण काल ते पडी मागता. नोमान तुका भाग्यवंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानांच्या दोन दुता. कोर म्हजें जिवीत नितळ निर्मळ. बोर म्हजें मन जाणवायेन. पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान. आनी सोर भोंवतणी म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय. ए देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोंती बरीत काळीज तुका उक्तें कोत्ता. आनी तुजे विंगेंत आयलोलो तोच बाळोक जेजू तुजे विनवणेन म्हाका बोगसणें दितलो आनी गरज त्या कुडी ओतमेच्या देण्यांनी बोत्तलो म्हूण आस बाळगिता आनी बोरवशान रावता. बायगोंद आंतोन दुखेस्तांच्या बुजवंडरा तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दळडीरपण आनी उपद्रे, म्हजे हुस्के आनी कोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पडे. म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलो म्हाका निवार. तुजे वेंगेंत आसतल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर. आनी आतां तुज्या फुड्यान घालता तो उपकार म्हाका बेगीनूच मेळोवन घे.
हे वेळार तुका जाय ते बैगोत आंतनी कडेन माग. ओर चोऱ्यांच्या बागयो तातून तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणनाय, पूण तांकां सदांच पावोवंक तूं राजी आसाय. तो तुजे पोद वेदार मोजोतीन हे काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जियेवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवळाय, तोंडाय आनी शांतताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोतीन जेजू सारकेले बरे गवळी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या हिंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलोवंक तांचे खातीर तूं तांबो नासतना विनंती कोर. आमेन. शेवटाक आमी गायन घेवया U25 पेज 243. Soria